फोंडे पालिकेची आर्थिक स्थिती फाटल्या कांय म्हयन्यांसावन बिकट जाल्ल्यान बुधवारा सकाळी अध्यक्ष रितेश नायक हांणी आयोजीत केल्ले खासा बसकेत पालिकेच्या आर्थिक स्थिती विशीं नियाळ घेवन रहिवासी आनी वेवसायीक घरपट्टीत वाड करपाचो निर्णय घेतलो। रहिवासी करांत 15 रुपया प्रति चौखण मिटर जाल्यार वेवसायीक करांत पोरण्या बांदकामा खातीर 100 रुपया प्रति चौखण मिटर नवो दर लागू केलो। तेच बरोबर नव्या बांदकामा खातीर 206.8 रुपया प्रति चौखण मिटर दर लागू केल्ल्याचे अध्यक्ष रितेश नायक हांणी सांगलें। म्हणजे आता 1997 आमचो आशिल्लो 5 रुपया, 2016 जालो 5.5 रुपया तो रेजिडेन्शियल रेट पर स्क्वेअर मिटर, 2019 7 रुपया आणि आमची GDP सुद्धा आमच्या आता 12% पावली, पण आमचे रेट अजुनूय 7 रुपयाच आशिल्लो एक वर्स। सो कितें जालें आमचे 6 पे 5 पे 6 पे सगळे आमी आमची वाडयले सॅलरीज म्हणून, पूण इन्कम सायडीन आमचें कांय काम जावना इतलो वर्स। सो खंयचेच कावन्सिलान आमचे इतले वर्सां जाली ती इन्कमाचेर भर दिवना, एक्सपेंडिचर खूब जालो पूण इन्कमाचेर आमी आमचे भर जावना आनी 7 रुपया तशेंच सुचय म्हणून आतां ही परिस्थिती अशी पावला की आमकां 3 crore 50 lakhs डेफिसीट जाता। सो आमचो इन्कम आसा 7 crore 39 lakhs 11,687 आनी आमचो एक्सपेंडिचर आसा 10 crore 54 lakhs 55,662 ह्या वर्साचो। सो एक एप्रॉक्सिमेट इतलो जातलो, आतां आमी 6 म्हयने धरून एप्रॉक्सिमेट कितें जाता। सो हे डेफिसीट जालें कित्याक की आमी इन्कमाचेर इतल्या वर्साक खंयचेच आमी भर दिवना, एक्सपेंडिचर करत रावले आनी वेगळे एक्सपेंडिचर जाले पूण हेजेर भर दिवना। सो आतां आमकां इमर्जन्सी ही आमकां पगार घालपाक जाय। सो हेज्या खातीर आमकां इमर्जन्सी थोडे स्टेप्स आमकां हार्ड डिसिजन थोडे घेवचे पडटले।